उपसभापती इजिदोर फर्नांडिसा कडेन पोर्तुगीज नागरिकत्व आसा म्हूण दावो करतना पुलिसांक ताचे आड एफआयआर रजिस्टर करूंक लायात म्हूण पणजे जेएमएफसी कोर्टात वचपी आयरिश रॉड्रिग्सा आड दोट्टी नागरिकत्वाचे प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन आरोपपत्र तयार केलां. आरोपपत्र कोर्टात दाखल जावपाचे प्रक्रियेत आसा. आरोपपत्र कोर्टात इनवड जावपाचे प्रक्रियेत आसा. आयरिशा कडेन भारता बरोबरच पोर्तुगेजय नागरिकत्व आसा म्हूण आरोपपत्रांत बरयलां. फॉरेनर्स ॲक्ट, पासपोर्ट ॲक्ट, रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ॲक्ट आनी सिटिझनशीप ॲक्टा खाला आयरिशाचेर आरोप दवरला. क्रायम ब्रांचीन 2016त आयरिशा आड दोट्टी नागरिकत्वाचे प्रकरणात एफआयआर नोंद केल्लो. तपासा वेळार पोर्तुगेज सरकारा कडच्यान इंटरपोलाच्या माध्यमांतल्यान आयरिशा कडेन पोर्तुगेज नागरिकत्व आसा म्हणून डॉक्युमेंट मेळ्ळ्यात असो क्रायम ब्रांचीन दावो केला. हे प्रकरणात आपूण निर्दोश आसा म्हूण आयरिशान दावो केला. राजकी हेतून ही केस उबी जाल्या. आपणे केन्नाच पोर्तुगीज नागरिकत्व घेवंक ना. आरोपपत्राची कॉपी मेळटकीच ह्या प्रकरणाचेर उजवाड घालतां म्हूण तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.